संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे देव उबारून तुका हरसून तुका वर्णून कायतावे काताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, समाजांत एक व्यक्ती कितलो महान जाल्यार त्या व्यक्तीक आपल्या घरा आणि शेजारा समाजान मेळचो तो मान आणि गौरव मेळना. कित्याक तो आमचो सदांचो व्यक्ती, आमी ताका वळखता. अशेंच जेजूच्या जिवितांत घडलेलें आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. आमचो देव आमकां लागशिलो, सदांच आमचे संगी आसता. आमी ताका मोगान बापय वा इश्ट म्हूण मानून घेता. सवयेच्या बळान आमचो देवी आमकां ससार जालागी म्हणल्यार सवाल आयची लितुर्जी आमच्या मुखार दवरता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेवन देवाक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जायची कृपा आनी आशिर्वादां मागून घेवया. केल्ल्या पथकांची दुग्धन देवा कडचें बोगसाने मागया. आमची मोना काळजां नितळ कर आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पत्की सोप देदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे जावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी ओपोवन वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. आमेन. सांत पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो,
मरणाचो विशव घेतिल्ल्यांची खरी स्थिती तुम्ही जाणा जायचे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुम्ही बरवसून आतल्या हेरां परी कंदी परी जावचे नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमंतावन जाल्यार ताचे विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोवन म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलीं ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची ना. फर्मानाची गरजोवणेक श्रेष्ठ बडव्यांच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमीच स्वता सर्गिंतावन देंवतलो. तो वळ क्रिस्तांत विश्वास दवरून मरण गेल्लीं पयलें उरतलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरल्ल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखलून व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेका बुजवण दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भू निव्यासानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परसांक ताची विस्मितां कळया. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर करस व्हरतो सर्व स्तुती फावो जाल्लो. सर्व देवा मदें तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासू आको संसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतलें सर्व. फळ पिकासोवें उल्हासू भुंय भाटां. संतोषान हालोवन दलोवं रुखां जडांनी भरलेलीं रानां वानां. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सगळ्या संवसाराची सतान. सोमेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगाक भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवेदाच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत आशिल्ल्यांक सुटका, कुड्ड्यांक दिस्त, दनसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर कोंसून आसता.
तो तांच्या लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतलीं ती अपिर्भायाचीं उतरां आयकून विचमीत जाताले. ते म्हणटाले, वो जुजेचो पूत न्हय. तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, वय जा, तुकाच तूं पयलें गूण कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कपेर्नवांत तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदारून वेलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधव्यो आसूंक आसल्यो. तरी पूण तांचे मदलें एकलेच लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरची. तशेंच एलिजेव प्रवादीच्या काळार इस्रायलांत सबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणी नितळ जालो ना. हें आयकून सिनागोगांत आसले समेस्त रागान कडकडून उठले आनीक जेजूक शारा भायर उडीत व्हरून गेले. तांचें शार बांदून हाडिल्ल्या दोंगराच्या शिखरा धांवन ताका सकला लोटून घालचो म्हणून तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांच्या मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून गेलो. देवाचे उतर ये. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सिंगापुरांत एक स्त्री आमच्या कार्मेलीत बेसाच्या 3ऱ्या वर्दीची एक सांदीन ती केदाळे म्हणटाली, तुका लांब आवक मेळ जाय जाल्यार, भलायकी सांबाळची जाल्यार, तुजें तरणाटपण आनीकी तुवें जिवाळ दवरी जाय जाल्यार 4 संगती करूंक जाय. पयलें आसली पुरा टेन्शनां पयस करी जाय. टेन्शन जावन आसा कारण हर एका पिडेक देखून टेन्शन फ्री तुवें जाय. आनी दुसरें हस्ते मुखामोळ केदाळे आमचे थंय आसा जाय. कस्त मनशाक हर एका मनशाक कस्त आसात. कस्त नासलो मनीसच ना. दुबळो ग्रेस्त हर एकल्याक कस्त आसात. देखून कित्याक तूं कस्तांत मग्न जावन जियेताय, संतोश भरीत जावन जिये, हस्तेन थोंड हेरांक दाखय. तें दुसरें. तिसरें, हर एक दीस तुवें इल्लें एक्सरसायज करी जाय. कुडीक एक्सरसायज गरजेचें जावन आसा. आनी चवथें, तुजें तोंड तिके मसाज करी जाय आनी इल्लेशें क्रीम घाल्यार तुज्या तोंडाची कांत जिवाळ उरता. आनी सोडून 2 वर्सां उपरांत हांव परतून थंयसर गेल्ल्या वेळार ती देवादेन जाली, मौन पावली. आनी म्हाकाच तें मौन करूंक फावो जालें. आनी सिंगापुरांत थंय पुरिनांत ल्हान जागो तो, देखून क्रिमेशन करतात, उलपायतात. त्या क्रिमेशन चेंबराक पाद्र्याप मात्र वेता आनी निमाणें मागणें केल्या उपरांत ती पेट सगळीच त्या जळत्या उज्याक तो लोटून सोडता आनी ते बागेल दमतात. आनी दुसरे दिसा तिचो गोबर एका ल्हानशा कुळसुल्यांत घरा ती आणयली. संवसारी जिवीत कितले आमी
बऱ्या तरान जियेल्यार ताका अंत आसा. फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें मोइजे देवाचो मोगाचो मनीस तो 120 वर्सां जियेलो. तसो उपरांतलो पटलावदार आरोन 110 वर्सां जियेलो. पूण ते सकट मौन पावले. आयची वाचपां आमकां सांगतात 3 संगती आमी करूंक जाय आमी ससन जिवीत जोडी जाय जाल्यार. आमी संवसारी जिविताक इतले आमी पुरा करता तर सर्गींच्या राजा खातीर आमी 3 संगती सारक्यो समजून घेवंक जाय, ते जियोंक जाय. कसल्यो त्यो संगती? पयल्या वाचपांत पयली संगत आमकां सांब पावलो थेसलोनिकांक बरोवन सांगता, तुमी मेल्ल्या मनशा खातीर तुमी रडचे न्ही, दुखें जावचें न्ही. ती गरज ना. कित्याक हर एका मनशाक मरोंक आसा. ते सकट मनीस मेल्ले पुनः जिवन जातात. आनी आमचें ससन जिवीत ह्या पुनः जिवनपणाचेर हनून आसा. जर तर आमी बरें करता ससन जिवीत, खोटें जिवीत आमी जियेता, आमी खंडीत जावन ससनाच्या जिविताक सर्गींच्या राजाक पावना. देखून ह्या संवसारांत आमकां अवकाश आसा बरें जिवीत जियोंक, बरें करूंक, नितीन सतान आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जियोंक. आनी वांजेलांत आमी आयकता 2 दुसऱ्यो संगती. जेजू ताचे 30 वर्सां भरल्या उपरांत तो गलिलियाच्या त्या सरोवराच्या बोंतोनी ताचें मिसांव सुरू केलें. आनी ताच्या उपरांत आयच्या वांजेलांत आमी पळयता तो फाटीं नाजरेताक गेलो. आनी साबताच्या दिसा, हर एका साबताच्या दिसा तो जुदेव जावन आसलो. तो सिनागोगाक गेल्ल्या वेळार आज आयकल्लीं ती उतरां तो वाचता. इजाया प्रोफेतान बरयल्लीं ती. देवाचो स्पिरीट, देवाच्या स्पिरितान हांव भरलां. देवाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा. आनी म्हाका एक बापान मिसांव दिलां. ते बापाचे ह्या सर्गींच्या राजाची बरी खबर तुमकां प्रगट करूंक. देवाची भुरगीं तुमी जातल्यात. आनीक त्याच भुरग्यांनी कशें हांवें म्हज्या जिवितांत केलां तेंच काम तुमी करूंक शकतल्यात. केदाळा जेजू देवाच्या स्पिरितान, बापाच्या स्पिरितान भरलो. जोर्दान न्हंयच्या तडीर ताणें बावतिस्म घेतिल्ल्या वेळार ताणें न्हंयस उदकान बगार पवित्र आत्म्यान ताणें एक नान घेतली. तो बरलो तातूंत. आनी केदाळ ताका मागलो, ती उतरां वो जावन आसा, म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. आनी ह्या स्पिरितान बरोवन ही सोरो आजापांत करूंक पावलो. त्याच स्पिरितान बरयल्ले आपोस्तल सांती आमच्या पवित्र सभेंत असलीं कामां करूंक शकले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बावतिस्माचो सक्रामेंत घेतला. आमी तोच स्पिरितान आमी भरल्या. जर तर आमी देवाचे सांगाती जाता, देवाच्या स्पिरितान आमी भरता, वाडटा, देवाचे उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडटा, खंडीत जावनी आमकांय असलीं कामां करूंक साध्य जाता. आमच्याच जिवितांत असलीं आजापाय घडोवन आसतात. आनी तिसरें जावन आसा तो तांणी आजापां केलीं. आनी आजापां केलीं मात्र न्ही, दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक परिवर्तन हाडलें. फातकी मनशाच्या जिवितांत परिवर्तन हाडलें. आनीक तांणी तांचें जिवीत बदललें. आनीक नवें जिवीत सुरू केलें. जायतीं गणितां पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटात. तर आमच्या जिवितांत न्हयच आमच्या खातीर आमी वावुरचें, न्हयच आमचें तालंतां आमच्याच बऱ्यापणाक उपाय करची, आमचीं तालंतां हेरांच्या जिवितांत बदलावन हाडचे खातीर आमी प्रयत्न करीत जाय. ते आमी करची आमच्याच कुटुंबाच्या मनशां खातीर पयल्या सुवातेर आनी हेरां खातीर. अशें केल्ले वरवीं न्हयच आमी देवाच्या मोगाचे, मनशाचे मोगाचे जाता. तर हें चिंतप आमी आटायतना आमची कुडीची भलायकी बऱ्या तरान आमी सांबाळची.
तशेंच आमच्या आत्मेच्या भलायके खातीर आमी प्रयत्न करचे, आमी वायट आसा तें सांडचें, बरें करचें, देवाच्या मोगाचें जावचें, देवाचें इश्ट जावचें, ह्या वरवीं आमी खंडीत जावन सर्गीच्या राजाचो संतोश ह्या संवसारांत जोडूंक पावतले हांव तसो जेजू आमकां ताच्या स्पिरितान बरोवन दी. आमेन. Soro Arpitav Ye Papa Mudia Vaina Sangi Papa Samarpitav Amkastuka Ki Ye Papa Kani Kamchi Mogantuka Asvedonci Kirkoltari Mogandiunci Dayin Bapa Tu svikar ka Keye Bapa Kani Kamchi Mogantuka Asvedonci Kirkoltari Mogandiunci Dayin Bapa Tu svikar ka. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णकायेन आमकां फावो जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा, स कडेनी स थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कडेन तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सरक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा, तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 कल्पनांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची. तेच बरे जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत
आनी सुमेस मनशां बसो तें वरावतलें ही म्हज्या उडासाक करात. Bawat sugod pogotoya. Sumya Jesu, तुझे मारा आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पावून आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो बंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तांच्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत दनमुता आनी चौकाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराचें आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन हातरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sromoso Jesu gowल्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाप म्हाका. जेसू गवल्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाप म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां ददोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीचे साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोपदीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उसारात म्हज्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेसो नमन 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 मोरिये नमन 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 रानिये. मोगाल पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दीव आमकां. बागेन कुस्ताचे कुरबेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.